नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरात Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management Nuvei Goa. Admissions open. शिरगांव चेंगराचेंगरीच्या प्रकरणाचो तपास करूंक नेमिल्ले फॅक्ट फायंडिंग कमिटीक लागतले आनीक 3 दीस डिटेल रिपोर्टाक मागलो प्राझ. शिरगांव लयराईच्या जात्रेच्या 5व्या दिसा चौगुले सोडल्यार हेर भायल्या भाविकांक एंट्री ना. चेंगराचेंगरीचे सुवातेवेली दुकानां काडपाची कारवाय मामलेदारान धुकल्ली. शिरगांवच्या जात्रेक स्टॅम्पिडांत जखमी जाल्ल्याची भलायकी सुदारता. जीएमसीत 21 जाण एडमीट, दोगांक डिस्चार्ज. एकल्याची भलायकी अजून गंभीर. बांबोळे वर्ल्ड वायड रिसॉर्टाचो परवानो फाटी घेवचो. कुडका आर्मी कॅम्पाक तेकून उबारिल्ल्यो झोपडपट्ट्यो मोर्च्यो. विरेशाचे पंचायत संचालकाक निवेदन. म्हादय उदका तंटो लवादाचेर गोंय सरकाराचो कोट्यांनी खर्च. 7 वर्सांत आदोगादाची 7,85,00,000 फी. ते भायर येवत जेवण खाण रावपाचो खर्च. गोंयच्या राजकारण्यांक भिवन केंद्र सरकार कळसा बंडोरा प्रकल्पाक पर्यावरण परवानो दिना. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणटा कर्नाटक तयार, फक्त पर्यावरण मान्यतायेक हुमकळा. ह्याच म्हयन्यांत रायबंदर चोडणा रुटार रो फेरी. न्हंय येरादारी संचालक म्हणटा 35 मिटरांची फेरी. 16-17 गाडयांची कॅपॅसिटी. पीपीपीचेर चलतली. शिरगांव जात्रे वेळार जाल्ले चेंगराचेंगरीची नेमकी कारणां तपासूंक सरकारान नेमिल्ले कमिटीचो अजून रिपोर्ट तयार ना. 3 मायाक दनपारां सरकारान फॅक्ट फायंडिंग कमिटी नेमिल्ली. प्रकरण मोठें आशिल्ल्यान खोलायेन चवकशी करूंक वेळ लागता म्हूण खंय कमिटीन आनीक 3 दीस मागल्यात. ब्रेस्तार मेरेन रिपोर्ट येवंक शकता. शिरगांव लयराईच्या जात्रेच्या 5व्या दिसा चौगुले सोडल्यार हेर भायल्या भाविकांक एंट्री आसची ना. देवस्थान समितीचो अध्यक्ष दिनानाथ गांवकार सांगता. देवूळ ते खेटाखेट जाल्ली ते वाटे मेरेनची सगळीं दुकानां खंय मंगळारा सकाळ मेरेन काडची म्हूण मामलेदारान सांगलां. सोमारा काडपाची आशिल्ली. कारवाय धुकल्ली. शिरगांव लयराईच्या जात्रेच्या 5व्या दिसा चौगुले सोडल्यार हेर भायल्या भक्तांक प्रवेश नासतलो. देवस्थान समितीचे अध्यक्ष दिनानाथ गांवकर हाणें म्हायती दिली. तुमची आज मिटींग जाली, कितें डिसिजन घेतलें तुमची? ही मिटींग जावपाचें कारण कितें की काल जे इन्सिडंट जाला न्हू, दुर्घटना जाली, त्या संदर्भात काहीतरी आमी एक ठोस निर्णय घेवपाक जाय ह्या दृश्टीसून फक्त डिस्कशन जाला. अश्यो गोष्टी परत हेजी पुनरावृत्ती जावच्यो न्हू म्हणून. आनी त्या खातीर आमी अशें ठरयलां एक मतान आमी देवस्थान कमिटी, विलेज पंचायत शिरगांव एज वेल एज हे आमचे कोण गव्हर्मेंट ऑफिशल की ते दिसा देव मनान येता पळय ते दिसा कोणाकूच मंदिरांत प्रवेश करप दिसना. फक्त देवस्थानचे जे मानकुरी आसा, चौगुले म्हणटा तांचे जे सेवकरी आसा न्ही, जे देवा बरोबर आसा तांकांच मंदिरांत प्रवेश करपाक दितलो. लक्षण दितले आज जी दुकानां ती थाटलेलीं आसा, सबंद गांवांनी थाटलेली आसा, देवळाच्या परिसरांत जावं मुड्डेर पर्यंत जे इन्सिडंट जाला तेजे पर्यंत तळी पर्यंत जाणा तेजे पर्यंत सगळीं दुकानां काडपाचें त्या दुकानदारांक आवाहन करतले. आनी मामलेदाराक त्या संदर्भात आमी पत्र बरयल्लें आसा आनी तांकां सांगलेलें आसा. डिस्कशनूय जालें आनी त्या नंतर आमी तांकां अशें सांगलें की ही दुकानां आसा ती ताबडतोब फाल्यां दनपार पर्यंत सगळीं दुकानां खाली काडची. नमस्कार. ज्या पद्धतीने लयराई देवस्थानाची जात्रा जी असली की त्या टायमार जे इन्सिडंट झाले त्याच्या उपरांत लयराई देवस्थानच्या कमिटीची परत मिटींग जावन सुरवातीक त्यांच्यानी कौला लागून आवाहन केले लोकांनी गर्दी करची न्हू. त्याच्या उपरांत त्यांच्यानी कौलाक स्थानिक लोकांनीच प्राधान्य दिवपाचो प्रयत्न केला आणि त्याच काल त्यांच्यानी
जे हांगासर दुकान जे तेंच्यांनी वार्षिक जे 5 दीस उरता त्या दुकानाक लोकांक जे दुकान घातला त्यांचं आव्हान केलं की त्यांच्यानी दुकानां काडची ह्या हेतूसून सकाळच्यान सगळी जी दुकानां जे आहात ती मारून दवरली त्या लोकांनी दुकान काडचे चालू आसा त्या दुकानांनी स्टॉलां आसात ती चडांत चड सगळी खाली करीत ती रिटर्न वयता आणि ह्या जे 5 दीस त्या कौलाक लागून जे लोकांची गर्दी जाताली ही कमी प्रमाणात जाल्ली आहा. जो घटना घडल्याचे परत एकदा घडूंक जायना म्हणून परत एकदा ही कौला जी 5 दीस चलता ती कमी प्रमाणात लोकांनी येवची आणि ज्या दुखवटा तेकाय सामील जावचे पण जर समिती अशें म्हणटा की जी कौला आणि 5 दीस देवीची जी जात्रा जाता ती कमी प्रमाणात पण जावची ह्या निमित्तान तेंच्यांनी लोकांक आव्हान केले की कौलांक कमी येवचे स्थानिक लोकांना प्राधान्य दिवन ती कौला घरांत वयतली आणि दुकानां जी आहा ती काडपाक सांगली ती गर्दी जावची न्ही हेका लागून तेंच्यांनी प्रयत्न केला आणि आज ह्या दुकानां जर लोक जे हांगासर थांडून आणले ते वयता प्रमाणात कमी प्रमाणात लोकांची लोक येवचे हांगासर प्रयत्न केला. स्टुडंटां खातीर शिरगांवा जात्रेक जाल्ले चेंगराचेंगरीत जखमी जाल्ल्याची भलायकी मातशी सुदारता. बांबोळे 21 जाणांक एडमीट केल्ले, दोगांक डिस्चार्ज दिला. क्रिटिकल आशिल्ले तिगांची भलायकी खंय आतां मातशी सुदारता. एकलो खंय अजून क्रिटिकल, ताचे तकलेक, छातेक आनी हेर कडेन चडच मार लागला म्हूण कळटा. पयर 3 तारखेक जो सकाळी फातोडेचेर एक अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट जाल्लो. लयराई जे धुंड आशिल्ले थंय एक स्टॅम्पेड जाल्ले, तितून कितलेशे लोक इंजर्ड जाल्ले. टोटल 6 लोकांक मरण येयलें त्या इन्सिडंटान आनी कितलेशे लोक इंजर्ड आशिल्ले. तितून आनी जे मेजर इंजर्ड आशिल्ले तांकां GMC शिफ्ट केल्ले. GMCन टोटल 21 लोकांक शिफ्ट केल्ले जांकां मेजर इंजरी आशिल्ली. तितूंतली सद्या 2 जाण डिस्चार्ज दिल्ले आसा आनी 19 जाण आसा ते अजुनूय थंय अंडर ऑब्जर्वेशन दवरिल्ले आसा. जे 21 जाणां शिफ्ट केले GMCन तितूंतले 7 जाण सिरियस इंजर्ड आशिल्ले, ते क्रिटिकल कंडिशन आशिल्ले आनी आतां जी म्हायती गावता हिसपान की जे 7 जाण क्रिटिकल आशिल्ले तितूंतले 6 जाणांक मातशे तरी स्टेबिलिटी गावलेली आसा. जो एक पेशंट आसा तो क्रिटिकल इंजर्ड आसा ताका किडनीक मार आसा, तशेंच तेजे ब्रोकन रिब्स आसा, तशेंच तेजे तकलेक मार लागलेलो आसा. अशें आयकपाक येता की ताका मातसो शॉकू बसलेलो आसा. जेन्ना ती स्टॅम्पेड जाली तेन्ना तितून मातसो तो शॉकानूय गेल्लो आसा आनी जे बाकीचे 6 जाण आशिल्ले ते मातशे तरी सद्या ते स्टेबल जाल्ले आसा. ज्यो मेजर इंजरी आशिल्ली चडशे लोकांक त्यो म्हणल्यार ब्रोकन रिब्स, फ्रॅक्चर बोन्स आनी चडशे जाण जे स्टॅम्पेड जाली तेन्ना लोक एकमेकाचे चडले तेन्ना खूब जाणां पोटाक मार बसलो आसा, ब्रोकन रिब्स जाल्ले आसा, बोन्स भितरचे आसा तांकां क्रॅक आसा आनी ते कारणान जे जेंकां मायनर इंजरी आशिल्ली, जेंचे हात फ्रॅक्चर आशिल्ले और तांकां बारीक फ्रॅक्चर जाले तांकां रोखडेच इमिजिएट ट्रिटमेंट दिवन तांकां डिस्चार्ज दिल्ले आशिल्ले. पूण जेंकां मेजर इंजरी आशिल्ली तांकां GMC शिफ्ट केल्ली आसा आनी आतां पर्यंत 19 पेशंट GMCन अजुनूय एडमीट आसा. स्टुडंटां खातीर पणजेन सिरीज कुंकळकार. बांबोळे वर्ल्ड वायड रिसॉर्टाक दिल्लो परवानो पंचायतीक फाटीं घेवंक लावचो. कुडका आर्मी कॅम्पाक तेंकून उबारिल्ल्यो बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यो मोडच्यो मागणी घेवन आमदार विरेश पंचायत संचालकाक मेळ्ळो. कुडका बांबोळे पंचायतीन 2002 झोपडपट्टी मोडपाची खंय ऑर्द काडिल्ली, मात अजून कांयच एक्शन ना. TCP मुखार धरण्याक बसल्या उपरांत आतां RGP पंचायत संचालनालयाकडे पावले. बांबोळे वर्ल्ड वायड रिसॉर्टाक दिल्लो परवानो फाटीं घेवचो म्हूण मागणी. कुडका आर्मी कॅम्पाक तेंकून उबारिल्ले बेकायदेशीर झोपडपट्टी मोडच्यो विरेशाच्या पंचायत संचालनालयाक निवेदन. वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट हो आहलो सो दोनी जे हें आसा ताका स्टॉपवर्क ऑर्डर जी आसा TCPनी काडलेली आसा आनी एनवायरमेंट डिपार्टमेंटांनी काडलेली आसा. सो आमी तांकां विचारपाक गेल्ले की अजून पर्यंत जी कुडका बांबोळे विलेज पंचायत आसा हेंच्यांनी अजून पर्यंत ताका स्टॉपवर्क ऑर्डर कित्याक काडलो. तो म्हणजे जे हर्ट्स जे आसा जे कुडका बांबोळे तालावलीम विलेज पंचायतीनूच सेम पंचायतीन आसा. मिलिटरी कॅम्प जो आसा मिलिटरी कॅम्पाच्या फाटल्यान सायडीकूच तेकोन खुबशे हर्ट्स आसा, मायग्रंट्साचे हर्ट्स आसा आनी ते हर्ट्स बांदून तांकां इनलिगल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, इनलिगल तांकां वॉटर कनेक्शन. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयांत सद्याक जो ऑनरेबल हायकोर्ट आसा हायकोर्टान सोमोटो घेवन हेंचेर एक्शन घेवची, ही डेमोलिशन करची म्हणून हें सांगलेलें. सो की हे जें आसा तें डेमोलिशन जावचें म्हणून, कित्याक हेका ऑलरेडी पयलू डेमोलिशन ऑर्डर आहली ह्या सेम हर्ट्साक आनी ही जी ऑर्डर आसा ही डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीनूच काडलेली. तुम्ही पळयता आसतली ही ऑर्डर जी आसा ती 2002 काडलेली. सगळ्या कन्सर्न डिपार्टमेंटांक ही लेटरां केल्ली आमी की हें बेगांचे बेगीन डेमोलिश जावचें म्हणून. पण अजून पर्यंत आतां तुमी पळयलां आसतलें तांकां सगळे कंप्लाय करून एका रिपोर्ट्स जे आसा ते रिपोर्ट्स दिवचे म्हणून सांगलेले. अजून पर्यंत कांयच जाल्लें ना. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.
गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटका मदलो उदकाचो तंटो सोडोवंक म्हणून नेमिल्ल्या म्हादय लवादाचेर गोंय सरकार कोट्यांनी कड्डीत आसा. 7 वर्सांत आदोगादांचेर 7,85,00,000 फी. ते भायर यो वच, जेवणा खाणाचेर, रावंक आनी डॉक्युमेंटेशनाचेर कोट्यांनी खर्च. इतलें करून निवाडो मान्य नाशिल्ल्यान प्रकरण सुप्रीम कोर्टांत उमगायटा. गोंय, महाराष्ट्र आणि कर्नाटका मदीं म्हादयच्या उदका खातीर वाद प्रकरण सद्याक सुप्रीम कोर्टात प्रलंबीत आसा. त्या वाटेन कर्नाटक अर्दे काम करून मेकळे म्हूण एक्टिविस्ट दावो करतात, जाल्यार गोंय सरकार फक्त सुप्रीम कोर्टाच्या निवाड्याची वाट पळयता. म्हादयचेर आतां मेरेन सरकारान कोट्यांनी खर्च केला. तातूंतलो एक म्हादय उदका तंटो लवादाचो खर्च. गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्रा मदलो म्हादय उदका वांटपाचो तंटो सोडोवपाक 16 नोव्हेंबर 2010 दिसा म्हादय उदका तंटो लवादाची नेमणूक जाली. 6 सप्टेंबर 2012 दिसा म्हादय उदका तंटो लवादाची पयली सुनावणी जाली. 14 ऑगस्ट 2018 दिसा म्हादय उदका तंटो लवादान अवॉर्ड जाहीर करून तिनय राज्यांक तांच्या उदकाचो वांटो निश्चित करून दिलो. लवादाच्या ह्या निर्णयाक तिनूय राज्यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिला. लवादाच्या निवाड्याक सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिवपाची कारणां अशी: लवादान म्हादय बेसनात उदक आसा ते परस 75% चड उदक आसपाक शकता म्हूण ओव्हर एस्टिमेट केला. लवादान कर्नाटकाक म्हादयच्या उदकाचो 3.9 TMC इतलो वांटो दिलो. 94.02 गोंयाक दिवचो अशी मागणी गोंय सरकारान केल्ली, मात गोंयाक दिलो 33.395 TMC. गोंयाक ते मानवल्ले ना. लवादान पर्यावरणा खातीर उदकाचो वांटो निश्चित केल्लो ना. ही कारणां मुखार काडून गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टात अवॉर्डाक आव्हान दिला. सरकारान म्हादय उदका तंटो लवादाच्या निर्णयाक सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिला खरे, मात लवादाचेर मोडिल्ल्या कोट्यांनी रुपयांचे कितें असो प्रस्न. सरकारान लवादा मुखार सुनावणेक आर्ग्युमेंट करपाक 6 वर्सांक वट्ट 17 आदोगातांची नेमणूक केल्ली. तातूंत कांय ज्येश्ठ आदोगातांचोय आस्पाव आसा. सरकारान 7 वर्सांक आदवोगातांच्या लिगल फीचेर वट्ट 7,84,99,500 रुपया खर्च केला. ते भायर यो वच, रावपाक, जेवणा खाणाचेर आनी डॉक्युमेंटेशनाचेर कोट्यांनी रुपया खर्च. ज्येष्ठ आदवोगात आत्माराम नाडकर्णीची सरकारान नेमणूक केल्ली. ताची 6 वर्साची फी वट्ट 5,99,18,500 रुपया, सगळ्यांत चड. आदवोगात प्रताप वेणुगोपाळाची 5 वर्साची वट्ट 15,15,000 इतली फी. आदवोगात दत्तप्रसाद लवंदेची 7 वर्सां खातीर 85,05,000 इतली फी. आदवोगात पंकज वेर्णेकाराची 6 वर्साची वट्ट 31,35,000 इतली फी. आदवोगात निनाद लाडाची 5 वर्साची 5 लाख फी. आदवोगात PS नरसिंहाची 1 वर्साची 6,60,000 फी. आदवोगात साल्वादोर रिबेलोची 5 वर्साची 25,41,750 रुपया. आदवोगात आमोक प्रभुदेसायाची 5 वर्साची 3,83,250 रुपया. आदवोगात पूर्णा भंडारीची 1 वर्साची 1,27,000 इतली फी. आदवोगात अशुमन श्रीवास्तवाची 1 वर्साची फक्त 7,000 फी. आदवोगात निकिता नाडकर्णीची 1 वर्साची 63,250 फी. आदवोगात राजेश कुस्ता शिवोलकाराची 1 वर्साची 1,93,250 फी. आदवोगात अक्षया जोगळेकार 2 वर्साचे वट्ट 2,03,000 इतली फी. आदवोगात आश्वेक गोसावीन 2 वर्साची वट्ट 1,40,000 इतली फी. आदवोगात आशिष कुंकळेकाराची 2 वर्साचे वट्ट 1,57,500 रुपया. आदवोगात मयुरी चावला 1 वर्साचे 4,50,000. सगळ्यांचे मिळून वर्ष 2013-14 6 लाख. वर्ष 2014-15 30,85,000. वर्ष 2015-16 93,54,750. वर्ष 2016-17 1,57,38,500 रुपया. वर्ष 2017-18 4,37,80,250 आणि वर्ष 2018-19 64,15,500 रुपया इतले जातात. ताच्या भायर यो वच, जेवण खाण, रावपाची वेवस्था, डॉक्युमेंटेशनाचेर आणि हेर गजालींचेर 20 कोटी वयर खर्च केला. आमदार अलेक्स रेजिनाल्डान विधानसभेत विचारलेल्या प्रस्नाक WRD मंत्री सुभाष शिरोडकरान लेखी जाप दिल्या. तातूंतल्यान ही माहिती मुखार आयल्या. प्रुडंटा खातीर ज्ञानेश्वर वरग. गोंयच्या राजकारण्यांक भिवन खंय केंद्र सरकार कर्नाटकाक कळसा बंडोरा प्रकल्पाक पर्यावरण परवानो दिना. कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या उलयला.
केंद्रा कडल्यान पर्यावरण परवानो मेळ्ळ्या उपरांत कळसा बंडोराचें काम खंय रोखडेंच सुरू करतले. केंद्रांतल्या कांय केंद्रीय मंत्र्यांक खंय कर्नाटक सरकाराचेर आरोप करपाक वेळ आसा, मात परवाने दिवपाक ना. सिद्धाचो आरोप. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांका गोव्याच्या राजकर्त्यांची भीती वाटतात, तेका लागून ते म्हादई प्रकल्पाक पर्यावरण परवानो दिनात असो आरोप कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी हुबळी हांगासरल्या विमानतळाचेर पत्रकारांशी उलयतना केल्लो आसात. आमी अनेक वेळा म्हादई योजनेच्या खातीर पर्यावरण परवानो मेळपा खातीर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तशेंच हर एक सेंट्रल गव्हर्मेंटच्या मंत्र्याक आमी मेळ्ळे, मात्र तेंच्यांनी ह्या विशयाचेर दुर्लक्ष केले आसात. केंद्रात कर्नाटकचो एक मोठो राजकारणी प्रल्हाद जोशी हो मंत्री आसात, तेणी ह्या विशया कडेन दुर्लक्ष केल्ले आसात. ते म्हादईच्या विशयाचेर प्रत्येक वेळाचेर राज्य सरकाराक दोश देतात, मात्र कर्नाटकाच्या भल्या खातीर जो म्हादई प्रकल्प आसा त्या प्रकल्पाक परमिशन दिनात असो आरोप तेणी केल्लो आसा. प्रुडंटा खातीर प्रमोद मोंडे. किंवा एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. ताळगांव शेतां सोमार दनपरां अकस्मात उजो लागून कुशीच्या बिल्डिंगांनी धुंवर. आडकल्ल्या 30 जाणांक फायर ब्रिगेडीन भायर काडले. घडणुकेची म्हायती मेळटनाच फायर ब्रिगेडीची यंत्रणा सुवातेर पावली. उजो कंट्रोलांत हाडलो, मात धुंवर बरोच जाल्ल्यान तो आडे कडेन पातळ्ळो म्हूण फायर अँड इमर्जन्सी सर्विसीसाचो संचालक नितीन रायकार सांगता. सकाळी 12 सुमार आमकां कॉलाक इन्फॉर्मेशन आयलें हांगासर तालिगांव आदर्श कॉलनी कडेन ड्राय ग्रास उजो लागला म्हणून. मागीर इमिजिएटली आमी हेडक्वॉर्टराच्यान गाडी धाडली हांगासर आनी हांगासर एक गाडी पयलीं धाडटकच आनी मॅन पावर ऑलोंग वीथ मॅन पावर ऑल्सो वी हॅव सेंड आनी वचून हांगासर भरपूर स्मोक चड येवं लागलो आनी उजोय मदीं मदीं लागतालो आनी स्मोक दोनी आमी कंट्रोलान हाडले. सगळ्याक धुंवर जालो आनी हांगा रेजिडेंस एरिया आहा आमच्या रायकर हॉस्पिटल नियर बाय कोमराबाट म्हणटा थंय रेजिडेन्शियल एरिया आहा आनी ते ग्रावंड प्लस 4 फ्लोर स्ट्रक्चर आहा आनी तितून वेरियस रेजिडेंट्स रावता तांकां आमी सेफ डिस्टन्साचेर हे केले, इवॅक्युएट केले आनी एक ती 95 year old बायल आहा तिका आमचो फायर पर्सनल दवरून तिका मातशी थंय तेज्या हेका असिस्टंटांक दवरलो आमी आनी ती आतां सद्या आतां हो कंट्रोलान आयिल्लो आहा. तशेंच आमी पणजी फायर स्टेशन हेडक्वॉर्टर, पिलेन फायर स्टेशन आनी पर्वरी फायर स्टेशनाचे फायर टेंडर मागोवन हांगासर कंट्रोलान हाडिल्लो आहा आनी आजून मेरेन तितली कॅज्युअलिटी कोणना हांगासर. आनी तरी आसतना आमचे भुरगे काम करता आनी भुरग्यांनी खरोखरच आमच्या फायर सर्विसीन काम बरें केल्लें आहा. जाल्यार ह्या शेतांनी तण वाडपाक दिवं नाकात, ते कापात म्हूण पंचायतीक जायते फावट विनवणी केल्या, तरी आसतना काय जायना. We have requested the panchayat n number of times, do not leave big grasses over here, have let's invest in a big tractor which cuts down all this hay so that the spreading of this fire doesn't happen. But seeing like everyone affected over here, some farmers have grown their vegetables over there, that has also got burnt due to the fire that's spreading around, and it all depends on the breeze. If the wind is going forward, backside, so this is something that we've requested the panchayat to have this investment done. I started in the afternoon, I think. At 12:30. I don't know, they put fire for the field to burn the grass. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नाल्ल केन्ना ना इतलो म्हारग. सद्या दर 45 ते 50 तेकला. बारीक नाल्ल 20 ते 25, सादारण सायजीचे 35 रुपया मेरेन. नाल्लाचें पीक उणें जालां. नाल्लांक खेती रानवटी जीव बादतात. नाल्लाच्यो बागायती उरतल्यो जाल्यार खंय सरकारान सबसिडी दिवची.
आज आमी ते तळावली वाठारान आनी ती हांगासर होलसेलान म्हणल्यार जी पावडो आसा नाल्लांचो तो घेता आनी हांगासर ते नाल्लांची विक्री करता. आमी इतलेच लागून येयल्ले की ह्या वर्सा जो नाल्ल आसा हो 35, 40, 45, 50 ह्या दराचेर पावल्लो आसा मार्केटांत. नाल्ल जावं माड जायते मरोन गेल्ले आसा, पीक खूब कमी जाल्लें आसा आनी नाल्ल जे आहा बारीक लागवड जाल्ले आसा. सो तेका लागून आनीक हे 6 म्हयने जावं 2 म्हयने आनीक तरी रेट हो असोच उरतलो. हो न्हू कितें जालां, पीक मातशी कमी आसा, बरीच कमी आसा. म्हणजे कमी असल्या कारणान हो रेट वाडलेलो आसा. आमचो 20 रुपयांच्यान स्टार्ट, बारीक 20, 25, 30 आनी मोठो तो 35 वर आमी नाल्ल विकूना. तो रेअर मेळटा, 10% बी मेळटा 35 म्हणटा तो. सबसिडी मेळना, ते बागायतदारांक मेळटा. आमी बील प्रोड्यूस करची पडटा तांकां, ते बील मागीर ते एग्रीकल्चर हेका लायता डिपार्टमेंटाक. आनी गव्हर्मेंटान आमकां दिवपा जाय ती. आमी बिजनेस करता म्हणजे अजून पर्यंत कांय तशी पावल उचलना कोणें आनी आमकां मेळूय ना. पणजी बाजारात नाल्लाचे दर 25 रुपया वयल्यान सुरू जाता आणि 60 रुपया मेरेन वता म्हण नाल्ल विकपी सांगतात. सध्या वाडलेली आसा न्हू, पयलीं जाले एक म्हयनोभर सुमार 25 आसा, 30 आसा, 100 3 ते आसा, 50 आसा आनी 100 ते आसा आनी 100 3 आसा. आनी चड मोठो जाल्यार तो मागीर 60 तसो येता तो 60 आसा. 60 रुपयाचो एक. नाल्लांची सायज ल्हान जाल्ल्यान मडगांवात दर कमी आसा खंय. बाजारात राशीनी नाल्ल घेवपाक गेल्यार 15 ते 18 रुपया वयल्यान सुरू जाता. चडांत चड 30 मेरेन नाल्लाचो दर आसा म्हण नाल्ल विकपी सांगतात. 20 रुपयांनी तेन्ना नाल्ल मोठो पडटालो. आतां कितें नाल्ल रेट कमी कित्याक जालो म्हळ्यार नाल्ल बारीक पडटा आनी सद्या गिरायक ना आनी कसलें फंक्शन ना कांय ना. धाकटे नाल्लाचे लोक विकता 15, 18. मोठो नाल्ल 30 रुपया विकता. आतां लोकांची मर्जी न्ही, तेचे थोडे 40 विकता, थोडे 50 विकता, पूण तसो रेट ना. लोक 25-30 आनी 30 लोक नाल्ल खायना गोंयांत. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. चालू मायाच्या निमाणे सप्तकांत रायबंदर चोडणा रुटार रो फेरी सुरू जाता. न्हंय येरादारी संचालक सांगता. विजय मरीन सर्विसीस ह्यो फेरी PPPचेर चलयतले. जुवारींत सध्या ट्रायल चल्ल्या. 35 मिटरांची फेरी, 16 ते 17 गाडयांची खंय कॅपॅसिटी. जुवारी न्हंयच रोरो फेरी दिश्टी पडली. फाटले कितलेशेच वर्सां रोरो फेरीची मागणी जाताली. आता कांय दिसां भितर रोरो फेरी लोकांची सेवा करतली. मायेच्या निमण्या सप्तकात रायबंदर चोडणा रुटाचेर रोरो फेरी सेवा सुरू जातली म्हूण न्हंय येरादारी संचालक विक्रम राजे भोसले उलयलो. गव्हर्मेंटान डिसायड केल्या प्रमाणे गव्हर्मेंटान ऑलरेडी अप्रूव्ह दिला की 2 रोरो फेरी बोट 35 मिटराच्यो जवळ 16 ते 17 गाडयो तितून जातल्यो. अश्यो 2 फेरी बोटी ऑलरेडी अप्रूव्ह केल्या. आनी विजय मरीन सर्विसाक म्हणून एक पार्टी आसा, शिपयार्ड आसा, तांकां ती बांदपाक ऑन बिल्ड एंड ऑपरेट बेसिसाचेर दिले. त्यो आतां सादारण तेजे ट्रायली चालू आसा, फायनल ट्रायल चालू आसा. रेक्टिफिकेशन मॉडिफिकेशन जे कितें आसता ते इट विल टेक अनदर एक वीक जातलो ते. आफ्टर 1 वीक आमी वचून ट्रायल घेतले. जेन्ना ती कंप्लिटली रेडी जातली तेन्ना आमी ट्रायल घेतले. आनी मोस्ट प्रोबेबली बाय लास्ट वीक ऑफ दीस मंथ मे कमिशनिंग आमी प्लॅन केला. ती ह्यो दोनूय फेरी बोटी रायबंदर आनी चोरा ह्या रुटाचेर चलतल्यो. दोनूय फेरी ना 2 फेरी बोटी ह्या रुटाक सफिशियंट आसा अशें दिसता, त्या प्रमाणे आमी त्यो बांदल्या. आनी दुसरो एक प्रपोजल चालू आसा की दिवार सापेद्र दिवार रुटाकय 2 रोरो फेरी बोटी हाडपाचे डिपार्टमेंटान प्रपोजल जे केला ते अप्रुवलाक आमी गव्हर्मेंटाक आतां वयतले. प्रुडंटा खातीर चेतन गावस. शिरगांव लयराईचे जात्रे उपरांत म्हापशा मिलाग्रीस सायबिणीचे फेस्त. बार्देशकार मोठे उमेदीन हे फेस्त मनयतात. हिंदू समाजूय फेस्तांत वांटेकार जाता. गोंयभरचो लोक आंगवणी पावोवंक येता. फेस्ताची फेरी 10 दीस चलता. सायबीण मिलाग्रीस ही लयराय, मोरजाय, केळबाय ह्या 7 भयणींतली एक. लयराच्या जात्रे उपरांत म्हापशे मिलाग्रीस सायबीणचे फेस्त जाता. सोमार सावन फेस्ताक सुरवात जाल्या. बार्देसकार मोठ्या उमेदीन हे फेस्त मनयतात. हिंदू समाजूय ह्या फेस्तां वांटेकार जाता. गोंयभरचे लोक आंगवणी पावोवंक येतात. आयज मिलाग सायबिणीचे फेस्त जालें. चलते दीस चालू आहा.
खूब लोक जालो तिनी मिसाक भरपूर लोक जालो आख्खे गोंयभर लोक मिसाक पावलो फेस्ताच्या आनी आतां चवथें मीस जालो सगळ्यांक हांव आमचे गोंयच्यान आमच्या म्हापशेकाराच्या वतीन सगळ्यांक मिलाक सायबिणीचे हॅपी फेस म्हणटा आनी सगळ्या लोकांक भरपूर देण्यानी आनी मोगान येस हांव येता आनी तशेंच अशेंच फुडें अशेंच चलचें म्हणून मागता आमचे आतां इंग्लीश मीस आसतले आनी मागीर सांजे 2 मीस आसतले 4 आनी 5:15 उपरांत सांजे आमचो म्हणजे 5 दिसाचो आमचो हें आहा प्रोग्राम आहा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम तितून 3 तियात्र स्टॉलां आहा गेम्स आहा वेरायटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स आहा आनी सगळ्यांनी मागता सगळ्यांनी लोकांनी येवचें आनी बरेपणान आपली सांज मनोवची. सायबीण मिलाक्रीस ही लयराई मोरजाय केळबाई ह्या 7 भयणींतली एक. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. ऑस्ट्रेलियन फेडरल वेंचणुकेंत गोंयच्या वंशाच्या खासदारांचो आंकडो 2 पावलो. ह्या आदीं असो एकच खासदार ऑस्ट्रेलियाचे संसदेत आशिल्लो. मात ह्या वर्साचे वेंचणुके उपरांत आतां गोंयच्या मूळ वंशाचे 2 खासदार वेंचून आयल्यात. झेनेता मास्कारेनस आनी लिओन रिबेलो दोगांय मूळ गोंयच्या वंशाची. Australia went to polls on May 3rd to elect a new federal government, and by late evening it was clear that Prime Minister Anthony Albanese and the Labour government would return to power for a second term. But for the Goan community out here, there was another milestone to celebrate. Until the last federal elections in 2022, only one member of parliament was of Goan heritage who sat down in Canberra. This election, the number has doubled. For the first time, Goan Australian MPs would be represented on both sides of the political aisles. In Western Australia in Swan Division, Labour MP Zanita Mascarenhas has retained her seat, and this time doing so with an even more bigger mandate. Joining her in the Australian Parliament is political newcomer Leon Rebello from the National Liberal Party, who's won from the Macpherson seat in the Queensland's Gold Coast. हे बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.